राजकीय मळार सगळ्यांत चड तेंप वावुरपी गोंयचो खडेगाठ राजकारणी आदलो मुख्यमंत्री प्रताप सिंग राणेचो 85वो वाडदीस ताच्या हजारांनी चाहत्यांनी मनयलो। गोंयच्या राजकीय मळावयलो निपक्ष आणि तत्वनिष्ठ राजकारणी म्हण ताणें आपली खाशेली वळख तयार केल्या। साखळी पर्येच्या मळार गोंयच्या राजकीय मळार सगळ्यांत चड काळ वावुरपी आदलो मुख्यमंत्री प्रताप सिंग राणेचो 85वो वाडदीस मनयलो। वाडदिसा निमतान मेकर ऑफ मॉडर्न गोवा या पुस्तकाचे प्रकाशन जाले। 5 दशकांच्या ताच्या उल्लेखनीय राजकीय प्रवासाचेर विजयादेवी राणेन हे पुस्तक बरयला। पंच, सरपंच, आमदार, मंत्री, खासदार, मुख्यमंत्री सगळ्यांनी हजर रावून प्रताप सिंग राणेक वाडदिसाची परबी भेटयली। जेन्ना गोंयचो विशय येता, गोंयच्या कलेचो, संस्कृतायेचो, इतिहासाचो विशय येता, तेन्ना एक नाव येताच येता, आदरणीय श्री प्रताप सिंग रावजी राणेजी। तुम्ही केन्ना चिंतला की अशी खंयची गजाल जी एका साधारण मनशाक असाधारण करता, अशी खंयची गजाल जी साध्या मनशाक लेगीत म्हान करता, तर ती आसा समाजा खातीर कितें तरी करपाची इत्सा। असो मनीस जो आप सुवार्था शिवाय आपलो फायदो, आपले नुकसान हाचो विचार करिनासतना हांचे फुडें वचून समाजाक बरो करचे खातीर, आनीक बरो करचे खातीर आनी ताच्या उन्नती खातीर आपले जिवीत समर्पित करता, तोच श्रेष्ठ मनीस श्री प्रताप सिंग राणे, जांकां फकत एकूच भास कळटा आनी ती म्हळ्यार जनसेवेची भास। तांचो सदा एकूच मंत्र जावन आसा, तो म्हळ्यार गोंयचो विकास, आनी म्हणूनच गोंयकारांनी आपले विकासा खातीर तांकां वेचले। गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकार आणि निखिल जल्मी।